हांव सांगपाचें म्हणजे बरें आतां 2 तारखेर 1 तारखेर पावस पडटालो. आतां पावसूच ना. पावस ना आनी आमी सगळे हुमण फोडून दवरल्या. आतां फक्त दुरो करपाचो आनी आमी आतां रावता पावसाक. पावस केन्ना येता तें पळोवया. 15 दीस जाले मरे कांयच ना अजून कांयच ना. ताका नडणी येवंक जाय नांगरतलो जाल्यार. आतां दुरो करता ताका मातशी तरी नडणी येवंक जाय. नडणी येतकूच आमी नांगरून कमेस करतले आनी मागीर ओपपाक कमेस. आतां तर शेतां सारकी पळय धुल्लो जालो परतो. थोडे 2 दीस पावस पडलो आतां शेताचो धुल्लो जालो सारको माती वयर सगळी. पूण आतां उपपाक लेट जालें म्हणटच न्ही फुडें मागीर तुमकां त्रास न्हू फुडें ते. त्रास ओपपाक आतां लेट जालीच ओपपाक न्हू. ओपपाक लेट जातली जाल्यार 25 तारखेर भायर पावतले जुनाचे. जुलयाचेच पावतले. जुनाची 15 जाली मरे. मागीर आतां आनी कितें करपाचें कांय कळना. पळोवया पावसाची वाट पळयता आमी. म्हणजे सगळें हांव सबसिडीच घालता 80,000 सबसिडी मेळटा म्हाका. हांव खूब शेतां करता. लोकांची करता करिना पळय ती शेतां हांवूच करता चडशीं. आनी सगळें टोटल शेतां कितकी आसतली कितके शेतकार आसतले हांगा? शेतकार म्हाका दिसता कमीत 200-300 म्हणजे साळगांव पर्रा मागीर साळगांवांत खूब जाता. 500 वयर आहा. 500 लोकां वयर साळगांवाची शेतां. सध्या चालू आहा. लोकांनी तयारी करून घेवली सगळी नितळ केली. म्हणून पावस ना पावसाची वाट पळयता.